तुम्ही पर्यटन मंत्रीपद मागिल्लें का दिलें? आजपर्यंत राजकारणात येऊन आय हॅव नेवर मेड एनी केन्ना मागू ना काय जे दिला ते करून काम केलं. लास्ट टाइम रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेन्ना सुद्धा झाला तेन्ना मनोहरभाईंची एंट्रस्ट केली रेव्हेन्यू, IT, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट. आय थिंक आय टूक दोज डिपार्टमेंट्स अँड परफॉर्म. शेवटी कारकिर्दीन आज राजकारणात समाज आयला. वी हॅव कम विथ अ चेंज. We have come to make a change, and I'm very happy that this is something which is close to every Goan's heart. If we need to create an economic vertical in the right direction, नाला employment करपाक जाय जाल्यार tourism becomes one of the main potential backbone. आणि फुडें समज आमी आमच्या लोकांक शिकिल्ल्या वर्गांक IT क्षेत्रांत हांगा दवरतले जाल्यार IT needs to be in a right track. I think both the departments are quite challenging, but I'm happy to be in the center and the state government have kept this confidence and given interest in these portfolios. तातूंतल्यान काम करपाची म्हजी फुडें चाल आसतली. तुम्ही म्हणतात की तुम्ही पर्यटन मंत्रीपद मागले ना, तुमकां पर्यटन मंत्रीपद दिलें. कितें दिसता हाजी फाटली धारणा किती आसतली जाणी दिला तांची? वॉट वेर द एक्सपेक्टेशन्स और तांची तकलेंतली गजाली कितें आसतल्यो जाका लागून हें मंत्रीपद तुमकां दिलें? तांच्या तकलेन कितें आसतलें हें तुमी तांकां विचारचें पडटलें. पूण म्हज्या तकलेन वेन इट इज बीन गिवन टू मी, फर्स्ट थिंग इज एज अ बॅकबोन आमी तो आज मायनिंगा मागीर टुरिजम हॅज बीन द बॅकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. टुरिजम कॉन्ट्रिब्यूट टू ऑलमोस्ट अबाउट 16.5% टू द GDP ऑफ द स्टेट. आनी ताज्या खातीर आमी फुडें गोंय कशें व्हरपा जाय, वेदर द वे वी आर एज अ डेस्टिनेशन एंड हाऊ वी क्रिएट दीस डेस्टिनेशन, अ लॉंग प्रोसेस नीड्स टू बी फॉलोड. आमकां 5 वर्सां मेळटा, पूण वी नीड टू हॅव पॉलिसीज रायट, द एक्ट्स रायट, द रिफॉर्म्स रायट. सो वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, बाकीच्या हाका एरियन वे वी नीड टू टच अपॉन, needing to create the ecosystem of creating employment and revenue to the state has to be the mantra for any state to grow. And tourism by default has been Goa has been a destination where it is preferred by every tourist, local जावं, domestic जावं नाल्यार international जावं. ते इंटरनॅशनलांतल्यान आमकां खंयचे लोक आमकां खरे जाय, डॉमेस्टिकांतल्यान खंयचे लोक जाय, हातूंतल्यान समज आमी समज तयार करतले जाल्यार वी नीड टू गिव वॉट दे वॉन्ट. We cannot just keep creating something just for the footfalls and do not have anything contributing to the economy of the state, nor create any opportunities. तुम्ही